लोकांकडसून पैसो वसूल कसो करचो आणि कशा रितीने आजेचो बटवो खावचो प्रमोद खावचो ते त्यांचे लोकांचे चाललेले आसा। 1 कोटीच्या हितून तुका काय दिश्टी पडपाचें ना आणि कोण काय कळय ते फक्त देखाव्याक लागून घातला। आमी परत सांगता पिंक फोर्स म्हणून गाडी दिल्या जाल्यार तेजो वापर व्यवस्थित करा, कित्याक हो सरकाराचो पैसो न्हू, हो गोर गरीब जनतेचो प्रश्न। खरें म्हणल्यार तेका मिनटाक जेन्ना लोकांचो फोन येता जावं कितें म्हायती येता, वायरलेस आसा हें आसा, सगळें इन्फॉर्मेशन तेका आसपाक जाय, कित्याक तेका डीजी म्हटला, डायरेक्टर ऑफ पुलीस म्हटला। म्हणजे तेणें हें अशें गोंयान लोकां कडेन भांगर म्हणजे आमचे गोंयची पद्दतूच आसा की भांगर आमी भरपूर चेडवांक लग्न केल्यार दितात, आमी आमकां स्वताक सुद्दां घालतात। म्हणटकूच लोकांचे भायल्या लोकांचे अशें आसता गोंयान चोरी करपाचें जाल्यार भांगर बिंगार भरपूर मेळटा। क्रायम जेन्ना असो वाडटा चोरयेक लागून खुनूय बी जाता। चोरी करता करता जर एखादो मनीस थंय हें केलो जाल्यार खुनी जाता। म्हणजे गोंयान अशा रितीने खुनूय वाडपाक लागले। खरें म्हणजे कायद्यान कितें आसा न्ही, हे भायले लोक रेल्वेनसून येता। आतां आमचे वास्कोचे पुलीस स्टेशन आसा, ते लोक रेल्वे भायर तो बीट पीसी ऑफिसी ते लोक रावतात, कोण असो मातसो दुबाव म्हणल्यार उखलतात ते लोक, त्या कडेन जावपाक जाय। नॉट ओन्ली वास्को लास्ट स्टॉप असल्या कारणान थंय येतात, देंवतात, ते पुलीस व्हरतात, ती गजाल वेगळी आसा। थंय PI आमचो कपिल आसा पळय तो व्यवस्थीत पळयता थंयसर, पण तितले तितून मडगांव पळोवपाक जाय, बशीन खंयसून येता ते पळोवपाक जाय, थिवी आसा, पेडणे आसा, ह्या जाग्यार कोण कोण देंवता पळय न्हू हेंचेर बारकायेनी लक्ष दवरूंक जाय। आतां बशीन जो कोण येता बसवाल्यांनी तेंची लिस्ट पळय आसा येयला म्हणून, ती लिस्ट खरें काडून पुलिसाक दिवपाक जाय। कोण खंयसर देंवला हें पुलिसाक तेंच्यांनी इन्फॉर्म करपाक जाय। अशी जो पर्यंत जागृताय करचे ना, हे चोर खंयसूनय येत, महाराष्ट्रांतसून येतले आनी खंयसून येतले आनी हे गोंयान अशें लूटमार करून खून मार करून वयतले, हें आमकां टेन्शन न्ही। आतां येयल्या चवथ येयल्या म्हणटकूच लोक आपले हांगा घर म्हणजे समजा शहरान जर रावता जायत, गांवांत तेंची घरां आसता ती फ्लॅट बंद करून ती गांवांत वयतात, ते फ्लॅट फोडून बिडून सगळें सामान कितें आसा ते घेवन वयतात न्हू। हेका लागून ह्या लोकांचे अशा रितीने जर बशीनसून जावं रेल्वेसून कोण येयलो कितें येयलो खंयसून येयलो हेचेर जर व्यवस्थीत जर लक्ष दवरलें जाल्यार खंय तरी क्रायम कमी जावंक शकता न्ही। आमच्या चीफ मिनिस्टरान हो पिंक फोर्स पळय काडला, हो खरोच खंय तरी बारीक क्रायम घडटा म्हणजे रस्त्यार कोण तरी कोणाक हटकिता जावं कोण तरी खंय तरी मलेश करता, हे लक्ष दवरपाक पिंक फोर्स, पण जाय त्या प्रमाणे न्हू पिंक फोर्स जाल्लो ना। आतां आमी पेडण्या लास्ट टायमार सांगलेले थंय 3-4 एका म्हणजे पेडण्या मांद्र्या हे सगळे जे पुलीस स्टेशन आहा 3 पुलीस स्टेशन मागीर कोलवाळे एकूच पिंक फोर्स। मागीर थोड्या जाग्यार आसा पळय ती मार्केटान वयता, तेंचो टायम ऑफ जाता पळय तेन्ना ती मार्केटान वयता, त्याच वेळार कितें इन्सिडेंट घडलो जाल्यार मातशें हें जाता। लोक आमकां खुबशे कंप्लेनी दिता की पिंक फोर्स फक्त गाडी घेवन बसतात आनी कांय हें करिना, पळय कितें आसा तेंचे सरकारूय तांकां म्हणजे तेंचे ऑफिसर आसा ते तांकां पळयत आसतात ना अशें म्हणून न्ही। तेंच्यांनी बाजारान वयता म्हणजे तेंचो ऑफ जावपाचो टायम जेन्ना आसता तेन्ना ती बाजारानूय वयता आनी आपल्याक कितें जाय तें घेवन मागीर वयताना ती घरा वयता। लोकांचो तेंचेर हें आसा म्हणजे रोश आसा की ते लोक अशें काम वेवस्थीत करिना, AC रुमान बी बसता अशें म्हणून। पण कितें आसा खबर आसा, तांकां काम कितें दिल्लें आसा न्हू तें तेंच्यांनी करपाक जाय, कित्याक क्रायम दिसान दीस वाडत आसा, जागृत रावपाची गरज आहा। बाजारान तेंच्यांनी पळय तांकां भोंवपाक आसा तें मातशें तेंच्यांनी बंद करूंक जाय, कित्याक लोक तेंचेर लक्ष दवरता, तुमकां खरेंच आहा की लोक तेंचेर लक्ष दवरता। ह्यो सगळ्यो गजाली तेंच्यांनी बारकांनी पळोवंक, ज्या एरियेन पिंक फोर्स आहा पळय थंय जर कितें घडलें जाल्यार मागीर तेंचेरूच येता, मागीर ती आपल्याक वाटोवपाक लागून कितें तरी सांगून कुशीक जाता, पूण लोकांक दिसता की थंय चूक जाल्या अशें म्हणून। पिंक फोर्स म्हणून गाडी दिल्या जाल्यार तेजो वापर व्यवस्थीत करा, कित्याक हो सरकाराचो पैसो न्हू, हो गोर गरीब जनतेचो प्रश्न। पैसो पळय आसा तो गरिबांचो, तेंच्यांनी ते काळजी घेवपाक जाय। कितें आसा खबर आहा, आतां तेजो फोन रिपेरिंगाक गेलो काय कित्याक जाणून बुजून हें केलो जाल्यार ते आमी कांय सांगूंक शकना। खरें म्हणजे जाल्यार एक फोन रिपेरिंग गेल्या बरोबर दुसरो रोखडोच तेंचे कडेन आसपाक जाय, आसाय बी पुलिसां कडेन ना अशें म्हणून न्ही। सरकाराक गेलो इतले पयशे लागीं करून दिता तालांव बिलांव घालून, ते हेंच्यांनी आपली बी वेवस्था हेंच्यांनी करपाक जाय। हें उत्तर खरें म्हणजे जाल्यार बरोबर न्ही। अमित पाटकराक हें उत्तर जें दिलां पुलीस डिपार्टमेंटानसून हें उत्तर बरोबर न्ही, कोणें मुद्दम फकाणां बी केल्या आसतली तेंची, तेजो डीजीचो फोन आसा तो रिपेरिंगाक गेला म्हणून डीजीक खबर सुद्दां आसचें ना, अशेंय जावंक शकता। पळय कळ्ळें न्ही, डीजीक खबर सुद्दां आसचें ना की अमिताचो फोन येयलो आनी ताका आपणें अशें उत्तर दिलां म्हणून, पूण आसता पळय तांकां तेंच्यांनी पळोवपाची गरज आसा। आमी लोकांक सांगता स्वता की 112 कॉल करा, 1091 कॉल करा, म्हणजे तुमकां ज्या रितीन हें आसा त्या रितीन तुमी कॉल करा म्हणून सांगता। आनी ते आतां 112 कितल्या फावटी स्विच ऑफ आसता, रिपेरिंग आसना ना तांकां दिवंक मेळना म्हणटा, पण अशें लोकांची कंप्लेंट आसा। पण हांवें जेन्नाय कॉल केल्ले हेड ऑफ द फॅमिली आमचो चीफ मिनिस्टर तेज्या फाटल्यान तेजो फोन जागृतकायेचो आसपाक जाय। खरें म्हणजे जाल्यार तेका मिनटाक जेन्ना लोकांचो
फोन येता जावं कितें म्हायती येता वायरलेस आसा हें आसा सगळें इन्फॉर्मेशन ताका आसपाक जाय कित्याक ताका DG म्हटलां डायरेक्टर ऑफ पुलीस म्हटलां म्हणजे तेणें हेच्या पयलीं सुद्दां आनी एक आपलो ॲप काडलेलो की आपल्याक कॉन्टॅक्ट करचो म्हणून तो काय ॲप तेजो चलना आनी खंयचे खंयचे तो काडटा पूण तें कांयच जालाना आतां ही DGची भानगड गोंयांत आमच्या क्रायम दिसान दीस वाडलेलो आसा आनी आतां चवथीचो आमचे दीस आहा जेन्ना भायले लोक मुद्दम हांगासर चोरी करपाच्या निमतान येता तेन्ना हे सगळें पळय आसा आडे उत्तराची हे आसा हे जावपाक जायना हेजेर दखल घेवप आमच्या हेड ऑफ द फॅमिली म्हणजे चीफ मिनिस्टर दखल घेवप चड गरजेचें आहा पूण ताका टायमूच ना आज्जेचो बटवो लागीं करपा सारको हें तेजें काम चल्लां आनी हेका लागून हें अशें जाता आज पळय खंयी भितूर सरता कोणाच्याय घरान भितूर सरता पुलिसांक चोर मेळना तरी तेंची धडपड आसता थंय धांवता अशें करून ते लोक चोराक कशेंय करून हाडटात ना अशें म्हणून पूण हेतून कितलो तांकां त्रास जाता कॅमेरा आहा तेंचो 1 कोटीचो तो कॅमेरा खंय चलना प्रत्येक खरें म्हणलें जाल्यार शहरान आज कॅमेरा घालपाची चड गरज आसा आनी तेजी देखरेखूय घेवपाची चड गरज कॅमेरा फक्त तो पयशे तांकां न्हू ते कॅमेरा फक्त देखावो न्हू तो कशें मेळटले कशेंच मेळचें ना कित्याक तो फक्त डबो कसो थंय घातला आनी तेजी किंमत आसा ती लोकांक दाखयल्या म्हणजे लोकां कडसून पयसो वसूल कसो करचो आनी कशा रितीन आज्जेचो बटवो खावचो प्रमोद खावचो ते तेंचे लोकांचे चल्लेले आसा 1 कोटीच्या हितून तुका कांय दिश्टी पडपाचें ना आनी कोण काय येतोय ते फक्त देखाव्याक लागून घातला आनी आमी परत परत सांगतात हे फक्त देखाव्याक लागून लोकांनी RTI मागले जाल्यार लोकांक दाखोवपाक पण ते म्हणजे तेजें काम जें चालू आसा म्हणजे देखरेख करपाचें ते कांय करिना.